बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ख्रिस्त येण्याच्या काळांत आमची आत्मीक तयारी केल्या उपरांत आयज व्हडा दबाज्यान आमी सोम्या जेजूच्या जल्मा दिसाची परब समोरंभता. देवान मनशा कुळाचो इतलो मोग केलो की मनशाची सोरवणे पासत आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो. आयच्या सेवा धर्माचो विशय आमकां हेच उगडापे करता. एक सोरवंडार जल्मला. सोरवणेच्या कार्याक स्विकारून मनशा कुळाचे सेवेक जेजू आयतो जालो आनी आख्ख्या मनशा कुळान बापाचे वेंगेन एकठांयली. जेजूचे कार्य वळखून ताच्या वावरान सहभागिली जावंक देवाचे खोशे प्रमाणे आमची पावलां मारूं आनी हीच सोरवण एका दिसा आमी जोडूं. आमकां जोण एकल्याक ह्या मिसा भेटेन कृपा मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमकां सगल्यांक क्रिस्ती मनशांक ही नातालांची परब खुशालकायेची. आनी ही खुशालकाय आमची क्रिस्ती मनशांची हो क्रिस्ती मनशां पर्यान पडयतात. जे भाशेन एका प्रेजावान आसलेल्याक सुटका मेळटोच तो खुशाल जाता, ते भाशेन पातकान आसलेली मनशाकूळ सोडवणदाराच्या आसण्या वरवीं खुशाल जाता. ही खुशालकाय आयज आमी क्रिस्ताच्या जल्मान अनुभवता. मागुया दरेकल्या आमच्या पासत आमच्या घराव्या पासत होच बाळूक जेजू जो शांतीचो कुंवर म्हणून बोडव्यांनी परगटले, होच आमच्या घराव्यांत राज चलोवं, तोच आमच्या काळजांनी जल्म घेवं आनी आमकां खुशालकाय आनी शांती हाडूं. हेच चिंतना मनान धरून ही मिसाची भेट आमी भेटोवया. आनी आमी चुकल्या देखून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी स्वर्गया देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो ज्ञान चालून सांगता, मनान शिकून आनी चालून वायट आनी बरोवणी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. देवा सौभाग्यान सदांच सांगपाक मेळ्ळी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात आनी प्रार्थना मागता. सर पदुदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. देवाची तुस्त करून मोहिमा देवाक आमी गावया. मोहिमा
तुया सर्गीच्या बापा ही भोव पवित्र रात कोऱ्या उजवाडाच्या पोरजोडांत तुवें भोवली कित्याक आयचे राती तुज्या एकल्याच पुताक काळोखान बुडलेल्या संवसाराक उजवाड कसो पाठयलोय गोरवांच्या गोट्यान तो आंकवार मायेचो सोक्त बाळूंक जालो तरी तोच तुजे सारको व्हड आनी पदवेदार स्वर्गा संवसाराचो दोनी म्हूण आमी तीर भावार्थान सोत मानता देखून एक दीस स्वर्गार ताच्या सांगाता सोपूर्ण उजवाडांत तुजी महिमा आनी संतोष भोगूंक आमकां व्हर म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलोयता सासणाच्या सासणा इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप कालोखांत चलतेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो मोन्ना सावलीच्या देसांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो तांची कुशालकाय तुवें वाडयली तांचो संतोश चडयलोय पिकेच्या सुमया संतोसतात आनी झुजाचे लूट वांटून घेतना मुरगोडटात तशेंच तुजे फुडल्यान ती आनंदगोरीत जातात कित्याक मिद्यानाच्या दिसा केल्ल्या तशेंच ताच्या बाराचो झूल तांच्या खांदाची काती ताचेर झूल करतल्यांची बोडी तुवें मोडून उडयली झुजाच्या सगळे जोडे आनी रोगतान बोल्लेले आंगोस्त्रां ही सोगली उलपून गेली आनी उज्यान तांचो बसून केलो कित्याक जल्मलो आमकां एक बालोक दिला आमकां एक पूत ताच्या खांदार उदिकार घाल्लो आसा आनी ताका वल्कोतेली ह्या नांवान अजापून पूत देणार पदवेदार देव फुडले युगेचो बाप शांतीचो कुंवर ताचे राजवटीक शेवट आसचो ना आनी ताचे शांतीक शीम ना तो दागदाच्या सिंहासनार बसून आपले राज चलयतलो आतां थान नितिकालेन नितीन आनी प्रमाणीकपणान ते राज स्थापतलो आनी राखतलो दलबारांचो सर्वेस्कोर आपल्या मोगाच्या बलान हें सगळें करतलो देवाचें उतर आमचो जाबा कसो गावून जातलो नवें गीत रचून गायात परमेश्वराक वाखाणात शेकांचेक पृथ्वी वयर देवाक सर्गितां गायात परमेश्वराच्या मानान गितां गायना घोडात वयर काळात नांव देवाचें परगोटात थारोन ताचें जबाब ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रांमदें गाजोयात सगळे पोरजेक कळयात ताची कल्पीत बेजमिता परमेश्वर कितलो व्हडतो मान भोवमान ताका फावो आनीक खंयच्या देवाचें ताचे इतलें भेट दवरचें जबाब परमेश्वर एकलोच राजा
राष्ट्रानून गाजून सांगात ताचे थीर केला संवसार नितीची ताची राजवट स्वर्ग सगलो आनंद भोगूंक उलासून आख्खो संवसार खूब बोल्ला दर्या सागर आयकून दी ताचो गणगो सदा पिकल जमीन बुरकुटून आनंद करीत रानांतली सगळीं झाडां मुरगुटून खुशाल करीत उंचुबी पृथ्वीची पोरजेची कोच्याक जोडटी परमेस्पर खुबली येता बाबा बागीवन पावलून तिताक बरयलोले चिटी वेले वाचप सगल्या मनशांक सोडवून मेलचे खातीर देवाची दुलोबाय दिश्टी पडली ती आमकां अधोर्मी जिविताची चाल आनी संवसारी आशा सोडून माणसुकेन प्रमाणीकपणान आनी भक्तीन ह्या संवसारान जिवंक शिकयता येवचे आसा त्या सुखाचो बोरवांचो दवरून मुणगे आमच्या व्हडत्या देवाक आनी सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताची दोबाची येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जिवंक जाय आमकां चड तरेच्या कटेपणांतली सोडोवचे खातीर आनी नितोल केल्ली बऱ्यो पोरण्यो करूंक आशेता तसली आपली खाशा पोरजा करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेंच बलिदान केलें देवाचें उतर हें Surves fotum ce soveasu. Luca porbone Jesu Christa ce shuhu fortoman. सगल्या संवसाराची लोकगणती करची म्हूण त्या दिसांनी शेजार हाचो हुकूम भायर सरलो किरीन सिरियेचो राजपाल आसतना ही पयली लोकगणती जाली आनी सगळीं आपआपलें नांव लावन दिवंक आपआपल्या गांवांक वेतालीं आपूण दाविदाच्या घराण्यांतलो आनी गोत्रांतलो देखून जुजई गालिल्यांतल्या नाजरेत नगरांतावन जुद्यांतल्या बेतलेहेम म्हणलेल्या दाविदाच्या नगरांत गेलो
आपणा लागीं लग्नाचे उतर जाल्ले गोरबेस आसलोले मारये सांगाती आपले नांव लावन दिवचे खातीर ताणें तशें केलें. आनी तुय आसतना तिचे प्रसूत जावचे दीस भरले आनी तिणें आपल्या मालगड्या पुताक जल्म दिलो. आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून ताका फाल्यांनी गुटलावन खावणेन आड घालो. त्याच खेड्या गांवांत रात पारो करून कांय गवळी आपले हिंड राखताले आनी अवचितूच एक देवदूत तांचे सरशे उबो जालो आनी देवाचे तेज तांचे भोंवती परसळ्ळें आनी ते भिवन थरथरले. पूण देवदूतान तांकां म्हणलें, भिवू नाकात. पळयात, व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां हाडटां आनी होच संतोश सगळे पोरचेक भोगतलो. तर आज दाविदाच्या नगरांत तुमकां एक सोडवणदार जल्मला, तो क्रिस्त स्वामी. आनी ही तुमकां कुणां फाल्यांनी गुटलायलो आनी देवदूता बरोबर सर्गीच्या दोलबारांचो एक व्हड जमो दिश्टी पडलो. आनी अशें म्हणून ते देवाची तुस्त करताले. महिमा देवाक उच्च स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रितीच्या भावा भयणीनो, संवसारान जायत्यो जोडितां घडटा. कांय फावटी भूंयकांप जाता, अर्थक्वेक जाता. कांय गांवांनी बुट्टी येता. कांय गांवांनी रानां आसलेली उज्यान लासून येता. आनी असल्यो खबरो आमी जायत्यो आयकता. कांय फावटी झुजां जाता. आनी जेन्ना हें घडटा तेन्ना दर एकल्याक आमकां दिसता हें सगोट लोक जाणा म्हणून, सगोट लोक हें विसरचो ना म्हणून. पूण जेन्ना काळ बोळांटा तेन्ना ह्यो सगल्यो खबरो फाटीं उरता. जायते कडेन अर्थक्वेक जालोलो आमी नकळो आयज. जायते कडेन बुट्टी येयलेली आमी नकळो. जायते राजा पातशाह येवन गेले, आयज आमकां तांची खबर ना. फकत हिस्ट्री जाता, फाटीं उरता. आयज काल कोरोना व्हायरसाक लागून आख्खो संवसार ही खबर जाणा. घडी वॅक्सीन सगल्यांक पावतोच, हें सगळें सोंपतोच, हेवूय एक हिस्ट्री जाताली. पूण एक खबर बावडीनो आख्खो संवसार बदल्लो. आख्या संवसाराक ही खबर उरली आनी आख्खो लोक ही खबर सदांच उगडास करीत गेलो. आनी ती म्हळ्यार जेजूच्या जल्माची. 2000 वयर वर्सां जालीं जेजू संवसारांत जल्माक आयलो आनी आख्खे मनीसकुळाचो इतिहास एके भाशेन बदल्लो. ही खबर कोण विसरूंक ना. आनी हाका लागून आयज पर्यंत आमी क्रिस्तांव. आयज पर्यंत ह्याच वेळार जायते कडेन मिसां घडटात. दर दिसा वेगवेगळ्या गांवांनी वेगवेगळ्या देशांनी ही मिसाची भेटोवन ह्या क्रिस्ताची भोजवण करता. पूण बाबडीनो कितलींच नातालां येवन गेलीं. आमकां कितें ह्या नातालांचो अर्थ? ही नातालांची परब आदींच जावन नासली. जेजूच्या पुनर्जिवनपणाची परब जाल्यार त्याहून आदली. सुमार 330 वर्सां जाल्या उपरांत जेजूच्या जल्माची परब रोमकारांनी सुरू केली. ताच्या आदीं 26 जानेवारीचे चेतेक राय आयले. जेजूक जॉर्दानाक बावतीन दिलो. जेजू खाना गांवांत लोक वचना आसलो थंय ताणें पयली मिलाग्र केली.
हें सगळें उगडास करताले आनी तातूंत क्रिस्ताचो जल्मय. पूण क्रिस्ताच्या जल्माची खेरीत भाशेन पळोवप ही जानेरान ही सुमार 330 वर्सां जेजूच्या मरणा उपरांत सुरू जाली. बाबडीनो पोरबेचो अर्थ दर एकल्याक आमकां कसलो खंयच्याच धर्मांत आमकां मेळना. जायते धर्म आसा जातून देव आपणाचेच वस्तुंकी मनशाक मेळूंक येता. तसो फकत आमच्या क्रिस्ती धर्मांतूच आमकां मेळटा. देव आपूण मनशाक खास मेळूंक येता. God takes initiative to meet men. आनी हाका लागून तो येता तेन्ना कित्याक पासत येता? मनीस कोण पातकान पडलेले हाका सोडोवंक येता. बाबडी न्हू, आदल्या करारांत आमकां खबर मेळटा सर्वेस फॉर इज्रायल पोरचेक सोडयतलो म्हणून. निर्वाशी कशी ती बाबिलोनियाक आसली आनी परत जेरुसलेमाक तांकां व्हरून आदले भाशेन वो आदल्या परस अदीक बरें जातलें म्हूण सर्वेस फॉर तांकां बाकीत करता, प्रॉफिट्स करता आनी सबार प्रवाद्यांक धाडून तांकां अदीक करून परत हाडटले म्हूण सांगता. तांकां भासालेल्या गांवांत परत हाडटले, तांच्या जेरुसलेमाक परतून हाडटले. ही खबर करून बावडीनो नव्या करारांत जेजू आमकांय जेरुसलेमाक व्हरूंक सोदता. खंयचें जेरुसलेम तें? आमकां नवें जेरुसलेम म्हळ्यार स्वर्गीचें राज. आनी हाका लागून देव आपूण मनीस कसो जाता आनी मनीस कसो जावन मनशाक परत वयर काडूंक तो वावता, परत स्वर्ग भासायता. बाबडीनो, जेजू संवसारांत येवन जल्म घेवन ताणें कसो आमचो परामर्श केलो. जेजूचो जल्म पालासीन जावंक ना. जेजूचो जल्म व्हडल्या घरांत जावंक ना, साद्या गोट्यान जालो. ताका मेळूंक कोण व्हड व्हड येवंक ना, मिनिस्टर येवंक ना, सेलिब्रिटीज कोण येवंक ना, पूण सादे गवळी आयले. ज्या गवळ्यांक त्या काळार मान नासलो, कांय फावटी ते चोर आसले, कांय फावटी तांचें नांव पिड्यार जाल्लेलें आसतलें, असल्या गवळ्यांक पयलो संदेश ह्या बोडव्या वरवीं देवाचो पावलो. जेजून सोडवणेचो वावर तांचे सगळ्यांत सुरू केलो. साद्या मनशाक तांचे मदें तो जियेलो. ताच्यो मस्कऱ्यो केल्यो, ताच्या कांड्याचो मुकुट घातलो, ताका कुर्सारपण पर्यान मारलो. असलें मरण सोंसपी हो राज आमचो. तरी आसतना ताणें हें सगळें सोंसून उपरांत आख्खो आमचो इतिहासूच बदल्लो. सोडवणेचो इतिहास बदल्लो आनी आपूण संवसारान मनीस जाला पळय तो दर एकल्याक आमकां स्वर्गीच्या राजान पावोवंक म्हणून ताणें बावडीनो आमकां स्वर्गीची दायज केली, आमकां स्वर्गीची येडदेरी केली, आमकां स्वर्ग भासायलो. अशें जाल्यार बावडीनो, देव आमचे मदें कित्याक आयलो? मनीस कुडतो देखून, मनशाक फावो आसलें देखून ना. देव आपल्याच उदारपणान, आपल्याच दयेन, आउट ऑफ हीज ओन कंपॅशन ह्या वरवीं देव मनशाक मेळूंक आयलो. आनी बावडीनो, देव मनशाक मेळूंक आयलो म्हणटच मनशान ह्या देवाक परतें फारीक करूंक जाता जायना. वी कॅनॉट रिपे हीम. पूण मनशान देवान हाडलेलीं तत्वां मानून घेवन ही पुर्ती फळां मनशाच्या जिवितांतल्यान मनशान दिवं येता. बावडीनो, देव मनशाक साबार भासांनी मेळूंक येवंक जातालो. हो आपलो संदेश साबार भासांनी ताणें धाडूं येतालो. आयज काल आमी आमचो संदेश SMS धाडून, ईमेल धाडून, चीट बरोवन, फोन करून पाठयता. देवान असल्यो पद्दती उजार करूंक ना. पूण आपल्या एकल्याच पुताक, खाशा पुताक संवसारांत धाडलो आनी संवसाराचें थारोवण करूंक धाडलो. God sent his only son in order to save each one of us. बाबडीनो, जेन्ना सोत मानलें, जेन्ना हे शेपर्ड्स राखणे आसले सादे ते, तांणी देवाचो संदेश मानून घेतलो. आमी देवाचो संदेश मानूंक गरज. तांणी बावडीनो देवाक वाखाणलो, आमी देवाक वाखाणूंक गरज.
आनी हेच राखणे जाले बाबडीनो दुसऱ्यांक खबर परगटपी संदेशकार जो कितें संदेश आमी आयकता आमी दुसऱ्याक परगटूंक गरज. आयज देवान आमकां जेजू क्रिस्ता वरवीं सोडवण फावो केलें जाल्यार जेजूक एके भाशेन दान कशें आमकां दिलां. मारये उदेशी जेजू आमकां दान. जीजस इज एन गिफ्ट फॉर अस. आनी जेजून आमकां आपलें दान केलां तें म्हणल्यार आपली संस्काय, आपली शांती आमकां ताणें दिल्या. आमकां मोगसणें आपलो आत्मो ताणें दिला. अशें जाल्यार भावभयणीनो आमी दुसऱ्याक दान जावंक जाय. आमचेंच दान. वी नीड टू बी गिफ्ट ऑफ टू अदर्स. आमचेंच दान आमी दुसऱ्याक करूंक गरज. एकदां एक भिकारी तो भीक मागतालो आनी ताका खबर पडली ते वाटेन एक राजा वेचो आसा म्हणून. ह्या भिकाऱ्यान खंय आपणाक कितेंय तरी मेळटलें, जायतें मेळटलें म्हणून आपली कोट्टी राजा आयलो तेन्ना भायर काडली. पूण खंय राजान मागलें, राजान आपलो हात काडलो पळय आनी भिकाऱ्या लागीं ताचे लागीं मागलें. भिकाऱ्याक हातवेंच दिसलें हो राजानी कसलो. तेन्ना भिकाऱ्यान खंय 3 तांदवाचे कोणे काडले आनी ह्या राजाक दिले. आनी तेन्ना त्या राजान आपल्या लागीं आसलेले 3 कोणे ताचे कोट्टेन घातले. जेन्ना ह्या कोट्टेन घातले तेन्ना ताणें पळय जाल्यार भिकाऱ्यान ते भांगराचे कोणे आसले. भिकाऱ्याक तेन्ना गमलें आपलें तो दान सुबेज केलेलें जाल्यार आपल्या लागीं आसलेलें तितलेंय तो राजाक दिलेलें जाल्यार राजा सगळेंच भांगराचें करून दितलो आसलो. भावडीनो मारयेन जेजूक आमकां दान दिलां. मारयेन जेजूचे जिविताचेर ताका आदार केलो आनी हें आपल्याक सांबाळलें, ताचेर नियाळ केलो. तिणें जेजूक आमकां दान दिलां. आमी दुसऱ्याक दान कितें दिता काय? ज्या मापान आमी दुसऱ्याक दान दितले त्याच मापान होच राजा आमकां उदीक देण्यांनी भरतलो. जावं दी हो आयचो निरो दरेकल्याक आमकां. नातालां म्हळ्यार क्रिस्ताचो मोग अनुभवूंक, ताचेर नियाळ करूंक आनी हो मोग दुसऱ्यांक वांटूंक. द स्पिरीट ऑफ क्रिसमस इज लव. हेच दान, मोगाचें दान आमी दुसऱ्याक जावंक वावरी. आनी जे बाबतींत आमी दुसऱ्याक दान जातल्या तेच बाबतींत देव आमकां कृपेन, मोगान, शांतीन भरतलो. अशें जावं. उबे रावया. आमचोच बाबाक आमी उतारुया. सोत मानता देवाक, सोत विदार बापा, स्वर्गांतल्या वचून आनी क्रिस्ता ताच्या ज्ञानांत विश्वास सुमया. तो पवित्र नावे रोसमावा, आकार लेखा समलो, औषध का अपने खुशले, कथा विश्वास सोडलो, तमन्ना कथा केलो, तमन्ना कथा केलो, तिसरे साधन करुषी वांचलो, सरकार सोडलो, सोड विरार बापाच्या औषधात बसला, विराची ज्ञानाची रुजवे करून गेलो. समानता पवित्र कातोलिक पवित्र सभे, वक्ता सायकार, पात्राच्या वंशाने, पुरीचे जन्मात, शासनाचे जिवीत. आमेन. बाबडीनो जेजूच्या सोडवणेंत आमी सगळीं भागीदारां. ही सोडवण जोडोवंक पवित्रपणाचो रस्तो दवरूं आनी देवाची येवजणेक आयती आसून थोडी आमची मागणी भावार्थान ताचे मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो सोडवणेचो वाव वळखून घेवन पोरशीक सोडवणेच्या वाटेवेल्यान चलून व्हरून तांकां बापाची कृपा मागुया. आमकां
प्रयत्न करून तांकां बापाचो आदार मागुया. आमी सगळ्या क्रिस्ताच्या पाटलादारांनी जेजूच्या आसण्यान, अनुभवान आनी कृपेन वाडून सोडवणेची वाट चलोवन आनी देवाची कुशे प्रमाणे आमची पावलां मारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. ह्या समाजांत कश्टावल्या गरीब दुबल्या आनी एकसुऱ्या सोबे जेजूची जल्माची बरी खबर तांकां वांटून आनी ताचे सेवेक आयती आसून तांच्या जिवीत समाधानाक भरूंक बापाचो आदार मागुया. आमच्यो खासगी गरजो ह्या वेळार देवा मुखार धरुया. आमच्या घराब्यान शांती, सवस्काय, घराब्या वांगड्या सगळे मोग आमी मागुया. आमच्या घराब्यान जी कोण पिडेत आसा, जाणी आपल्या पासत माग म्हूण सांगला, तांचो उगडास करुया. पोरूंच्या वर्सा नातालांच्या सुमयार आमचे मदें आसली, उणीच्या वसाती ना, तांकां सासणीक सूट मागुया. प्रार्थया. दयाळ बापा, खंय आमची मागणी भावार्थान तुजे मुखार आमी दवरल्या, तुजे येवजणे प्रमाणे ती शार्ती पावय आनी सोडवणेचे वाटेर आमकां तुजे कृपेन भरून तुज्या एकवटान वाडय. आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. बेटोवले वेळार गीत घेवया. C43, पेज 46, C43. Super
तुमच्या बाबा बळीनं भोजन तुमचे बलिदान सोड दिला देवा बापाक मानता तसले जावन मागात हे तुमच्या आराधने बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेत आमच्या आणि आपल्या फुगे शुभेच्छा आदावा सर्वेस्पोर मानून घेऊन प्रार्थना पृथ्वीच्या बापा तुजो पूत मनीस जावन आमचे मनशा सैम तुका एकवटले हो जाफवंत गोड समारंभ जी भेटवणी हे प्रकाश बरयत राती आमी तुका करता ती तुका मानो म्हूण आनी तिचे वरवीं आमकां अदीक ताचे सारकी कर म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आस आमची कहर जाऊ बहार होया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारांनी सासनाच्या देवा सर्व कड्यान सर्व पांयां तुका दिन वाचून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अनंत सर्व मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे महिमेचो प्रकाश फांकलो मनशा रुप्यान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सोडूच्या सर्व दोलबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बापा परस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत हो प्लेस कोश मोरण सोसोकवेचे हे आदी ताणे उनो घेतलो तुका दिन वासून तो मोहूतलो तो आपल्याशी सांग दिलो हानी बुडले हो तुमी सोमेस घेयात आनी कहाया तुमचे पासत समोर पोहोची Sporische Wurzatos, Tane Kaos घेतली तुका नव्यान दिन वाहसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणले तुम्ही सोमेस घेयात आनी आतले पियेया ही मोशा रोगताची ही खास नव्याने सासलेक कोराराचे रोगो फतकाचे हे मोगसणे मेळच्या
paso ani somes morsha paso te varonto hole he morsha ugrasa kohura. Bavartato gut por gut hoya. बापा जेच्या मरणाचो आनी परमेश्वरपणाचो आमी भक्तीपडी उरास करता आनी अजिविताचो उणारी सोडवणीची काल सुद्दां समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रोगां शोधले आमा समेस्ता पवित्र आत्मा एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्येन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तुका प्रती मोगान वाडय परमेश्वरपणाचो भरवसो धरून मेल्या ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखार मावळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हांगासर आमी मिसाक एकठांय जाल्या आमची सगल्यांची आमच्या घराब्यांची तूं दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माये संगाती भाग्यान धरून ताणें सर्व काड तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली तांच्या संगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा दरेकली आमी दुसऱ्याक दान जावंक बाळक जेजू आमकां स्फूर्ती इन्स्पिरेशन जावं आनी हेंच करूंक त्याच जेजूचो आदार ताणें शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान मागुया आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज्य संपयण तुझी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवटो इकरायचे संतांनी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तुशी आमची पदकां उगोस आनी आमकां ताल्ले पडोवंक नाका आनी वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्कय आमकां दी सुरवीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचनांत रेखता तर आमकां तुजी उदारका वतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेले संवसाराचे पाप खातले आमची काकूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप खातले आमची काकूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप खातले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी ओ जेजू
स्वर्ग साडून मनशा कुळाक मेळूंक आनी मनशा कुळाक सासणीक सूख बासावंक येता. होच जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजान येता, ताका आमी घेता ती सुभाग. सोम्या तुजें म्हजें भितरचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार गीत घेवया 8-6 पेज 109. 8-6.
प्रार्थना. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, व्हडे कुशलकायेन आनी दिनवाशी काळजान आमच्या सोडवणाऱ्याच्या जल्माच्या संभ्रमांत आमी वांटो घेतलो. ह्याच संवसारांत ताच्या जिविताची भागीदारां तूं आमकां करताय देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी आनी स्वर्गार ताचे मोहिमेंत आमकां वांटेले कर. आमी विस्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सोर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया. H5 page 108 H5. Thank you.